नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत। 7 मे सामकी लागी पावल्या। आम्ही ऑलरेडी मे म्हयन्याक भितर सरल्यात आणि 4 ते 5 दिसांनी गोंयांक भितर लोकसभेच्यो वेंचणुको जातल्यो। रिजल्ट जरी 4 जूनाक येतलो तरी सुद्धा वारें जे आसा ते आमी सदांच म्हणटा तशें तापलां आनी वारें चाळवलांय बी। पूण कशी कितें परिस्थिती आसा आनीक बीजेपी, खास करून आमी बीजेपी इतल्याच खातीर म्हणटात कारण राज्यांकय बी आनी देशाकय बी बीजेपीचें सरकार आसा, तेन्ना कश्यो कितें स्ट्रॅटजीज आनी तें एग्जिक्युशन कशें कितें चल्लां, सगळें खंय पावलां हें उलोवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात पणजेचे आदले आमदार तशेंच बीजेपीचे IT सेल कन्व्हेनर बाब सिद्धार्थ कुंकळकार। सर, वी वेलकम यू टू द शो। नमस्कार सिद्धार्थ बाब, सगळ्यात पयलो प्रश्न, एक म्हणजे इलेक्शन लागीं पावलां आनी दुसरें म्हणजे अशें म्हणटात की बीजेपीचे दोनी कडेन सेंटराक तशेंच गोंयाक सरकार आसा। हांव तुमकां स्ट्रेट अवे पयलीं एक प्रश्न एंटी इनकम्बन्सीचेर विचारता, कारण काल आनीक आज हांवें 2 प्रश्न अशें पळयले फेसबुकाचेर, ट्विटराचेर, सोशल मिडियाचेर आनी टीव्हीचेरूय खंय तरी बोवाळ चल्ला की देर इज एंटी इनकम्बन्सी अगेन्स्ट गव्हर्मेंट। म्हणजे तुमी सिन्स यू आर IT सेल कन्व्हेनर आनी हो आयटीच्या माध्यमांतल्यानच तयार जाल्लो प्रश्न, कितें तुमकां दिसता हाचेर? म्हाका दिसता गोंयांक सद्याक हीट वेव चालू आसा आनी ताजे चटके जे आसा ते काँग्रेसीक लागपाक लागल्या। खंय तरी तांचे कडेन बेज ना आनी म्हणून ते फक्त प्रेस कॉन्फरन्स आनी बाकीच्या माध्यमांतल्यान फक्त उलयत सुटल्या। तांचे कडेन बेजीस कांयच ना, तांणी कांय काम करूं ना। तांचे एक MP तांचो आशिल्लो, थंय ते फेल जाल्या। आनी म्हाका दिसता ताका लागून ते तांचे एकूच तांचे कडेन एक माध्यम उरलां म्हणटा ते प्रेसाक वचप आनी दर दिसा खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवप आनी ते तांचें चालू आसा। पूण ग्रावंड रियलिटी जर आमी पळयत जाल्यार इट इज टोटली डिफरंट। I will say it is pro-incumbency. It is pro-Modi wave. Everybody wants Modi ji to win this election and win handsomely. That is the mood of the people. आज तुम्ही IT सेलाचेर काम करतात आणि बीजेपी IT सेल म्हणटा तो 2014तल्यान सामको एक्टीव म्हणटात। जावं ते वेगळे वेगळे माध्यमांतल्यान जावं, तातूंत भितर खंय तरी वेगळे वेगळे सोशल मिडियाचेर पेजी जावं किंवा जावं ते न्यूजपेपर जावं न्ही, खंय तरी आमी बीजेपी IT सेलाचें काम पळयलां, बीजेपीच्या खातीर पळयलां आनी बीजेपीच्या विरुद्ध ज्यो पार्टी आसात तांच्या अगेन्स्ट पळयलां। आज लोक अशें म्हणटात की WhatsApp युनिवर्सिटी हो एक जो फॅक्टर आसा, हाजे खातीर मोदीन कितें आपल्याल्यो ज्यो प्रॉमिसीस आसात, ज्यो प्रॉमिसीस डिलिव्हर केल्यो ना, त्यो WhatsApp युनिवर्सिटींतल्यान सामक्यो आपणे केल्यात म्हणून प्रूव केला। दुसरें म्हणजे बीजेपी फक्त WhatsApp युनिवर्सिटीचेर काम करता, देशाक जर पळोवपाक वचत बीजेपीचो कांयच डेव्हलपमेंट ना। हाजेर तुमी कशा पद्दतीन एक मेसेज दितात? कारण आज ओपोजिशन जो आसा, जरी तुम्ही म्हणलें ते फक्त प्रेस कॉन्फरन्साक बिजी आसात, तरी सुद्धा WhatsAppचेर मेसेज येतात त्यो तर खरी गजाल। म्हणजे तुमी हे कशे तरेन पळयतात? भारतीय जनता पक्ष आसा तो सगळी माध्यमां यूज करता। म्हणजे आमकां वोटरा कडेन, सिटिझना कडेन पावपाक म्हणजे आमचे पयलीं म्हणजे बूथ कार्यकर्ते आसता। प्रत्येक बुथार आमचे कार्यकर्ते सदांच, म्हणजे फक्त इलेक्शन आयले म्हणून न्ही, पूण वर्साचे 365 दीस 24 वरां ते आमचे वोटरा कडेन कॉन्टॅक्ट संबंधान आसता, कॉन्टॅक्टान आसता। आनी भारतीय जनता पक्ष बिलिव्स इन बिल्डींग रिलेशनशीप। सो दॅट इज फर्स्ट मिडियम, आमचे पयलें माध्यम तें आसा। आनी ताजे नंतर वृत्तपत्रां आसतलीं, मागीर चॅनल्स आसतले, मागीर सोशल मिडिया जी 2012 हळूहळू येवपाक लागली ती, तर सगळ्याचो आमी पूर्ण वापर आमी वोटरा कडेन आमचें मत आनी तांचें मत जाणून घेवपाक आमी दोनी कडल्यान आमी 2 वे ट्रॅफिक आमी करता। म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट कितें जालां आनी कितें जावना हे मतदार चड जाणा। म्हणजे येदे व्हडले अटल सेतू जालो, मनोहरभाईन तो केलो, येदो व्हडलो जुवारी पूल 448 लेन जुवारी पूल जाला, कितलेशेच हॉस्पिटलां जाल्या, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाला। ताज्या भायर लोकां कडेन, प्रत्येका कडेन भारतीय जनता पक्षाच्यो स्किमी ह्यो पावल्या। मागीर तातूंत आमच्यो DDSSY आसतल्यो, DSS आमची आसतली, गृह आधार आसतल्यो, लाडली लक्ष्मी आसतली, म्हाका दिसता, आनी शेतकऱ्यांक लागून सॉफ्ट लोन्स आसतली, विद्यार्थ्यांक लागून गोवा स्कॉलर स्कीम आसतली, बर्सरी स्किम्स आसतली। म्हणजे विविध माध्यमांतल्यान, विविध स्किमींतल्यान आमी प्रत्येक सेक्शन ऑफ द सोसायटी, मागीर तातूंत आमचे शेड्यूल्ड ट्रायब्स भाव आसूं, आमच्यो SC ST भाव भयणां आसूं, विविध माध्यमांतल्यान आमी तांचे कडेन पावत आसता। आनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्ष हो अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी पक्ष आनी सदांच तो भेदभाव करनासतना ह्यो स्किमी प्रत्येक नागरिका कडेन पावपाक जाय ह्या माध्यमांतल्यान हे ध्येय घेवन फुडें सरता।
तुम्ही वेगळे वेगळे स्किमीचो हांगा उच्चार केलो, वेगळे वेगळ्यो स्किमी ज्यो जावं केंद्र सरकारान जावं गोंय सरकारान ज्यो चालीक लायल्यो तांचेर तुमी उलयले. आज गोंय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी एक आरोप केला बीजेपीचेर. हांव जस्ट आतां रिसेंट ताजें स्टेटमेंट आयलां ताजेर सांगता की स्किमी खंयच्यो पावतल्यो बीजेपी कडेन आनी ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडेन, जावं गोंय सरकार जावं केंद्र सरकार हांचे कडेन गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जे कोण आसात, सरकारी कर्मचारी आसात, तांकां पगार दिवपाक पयशे नात आनी स्किमींतल्यान ते खंयचे तितले फक्त इव्हेंट करतात, व्हडले व्हडले हाजेर स्पेंड करतात. सो तुमकां दिसना की हांगा एक खंय तरी एक तांणी ट्रॅप सामको एक अमित पाटकर जो आसा तो 3 म्हयने पॉलिटिक्सांक आयलो, काँग्रेसीन ताका व्हरून हाजेर बसयलो. तो सादे आपले म्युनिसिपालिटीचे और पंच इलेक्शन वचून जिखून एकच कामा खातीर तुमकां डिस्टर्ब करता. तुमी म्हणलें की 3 म्हयन्यांनी पॉलिटिक्स येवन रोखडोच ताका काँग्रेसीन वचून हाजेर बसयलो. म्हणजे यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट प्रेसिडेंटशीप. कितें रिजन दिसता तुमकां काँग्रेसीन ताका कित्याक बसयलो? कोण ना म्हणटकीर कोण तरी नवरो हाडपान बसप. ताजे पयलीं बावडो तो गिरीश आशिल्लो, तो रिजिग्नेशन म्हाका दिसता दिवन दिवन थकिल्लो, 4-5 रिजायन जाल्लो, पूण तो कंटिन्यू करतालो. सो तातूंतल्यान एक ताणें मार्ग काडून हाका बावड्याक हाडून बसयलो. कसो बसो चलयता, आपलो गाडो हाकता, हेंच म्हणपाक शकता हांव. कित्याक काय म्हणल्यार ताजे कडेन टीम ना, ताजे कडेन बरोबर कोण ना, ताजे कोण आयकना. मागीर असो ताका बावड्याक ताका एक बावलो असो हाडून बसयला. आनी उरिल्ले जर आमी स्किमीचो जर प्रश्न पळयत जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसीन तांच्या राजवटीन म्हणजे 2012चे पयलीं मातशें थोडेशें ताणें ज्ञान घेवपाक जाय. मागीर तेन्ना म्हाका याद जाता गव्हर्मेंट सर्वंटाचे पगार 4-4 म्हयने तांकां पगार मेळनाशिल्लो. भारतीय जनता पक्षान अजून पर्यंत म्हाका दिसता एकूय म्हयनो येवना की एक दीस पसून पगार डिले जाला. टायमार गव्हर्मेंट सर्वंटाचो पगार गव्हर्मेंट सर्वंटांक पावता. आनी हें सगळें करून सगळे फायनान्शियल डिफिकल्टी आसुनूय बी आमचे मुख्यमंत्री जे आसा म्हणजे आतां दोतोर प्रमोद सावंत आसा, ताज्या पयलीं मनोहर पर्रीकर आशिल्लो, ताज्या नंतर पार्सेकर सर आशिल्लो, सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी एक बऱ्या भशेन हांगा गव्हर्नन्स दिला. सगळे कठीण परिस्थिती आसुनूय प्रत्येक स्कीम ही त्या त्या घरांक पावतली हाजी काळजी घेतल्या. भले मातशें एखादी डिले जाता आसत पूण ती स्कीम पावता. आनी काँग्रेसीचीच उतरां आसा राजीव गांधीची, 1 रुपया जर काँग्रेसीन धाडलो जाल्यार फक्त 15 पैसे ते बेनिफिशरी कडेन पावता म्हणून हे ताणें ऑफिशियल सांगिल्लें आसा. ही काँग्रेसीची परिस्थिती म्हाका दिसता परत परत आमकां याद करून दिवची पडटली. भारतीय जनता पक्ष 100 रुपया जर धाडटा जाल्यार 100रांतले 100 रुपया ते बेनिफिशरी कडेन पावता. पूण राजीव गांधीन जेन्ना तो स्टेटमेंट म्हणिल्लो तेन्ना एक म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स नाशिल्ले. आज गुगल पे, फोन पे, पेटीएम सारखे डिजिटल एक्झॅक्टली म्हणजे म्हाका याद जाता तुमकां दिसना की तो जेन्ना पयशे धाडटाले लोक तेन्ना तातूंत भितर गव्हर्मेंट कितें करतले? नाही गव्हर्मेंट कितें करतले न्ही, हातूंत इंटेन्शनाचोय भाग आसता. मागीर कोणाचें जर इंटेन्शन जर बरें आसत जाल्यार कितेंय साध्य करपाक जाता. म्हाका याद जाता तांचे काँग्रेसीचे फायनान्स मिनिस्टर चिदंबरमाची स्पीच भर ताणें पार्लमेंटान एक फकाणां गेल्लीं की डिजिटल प्लॅटफॉर्म तुमी कितें भाजी विकपाक ताका दितले. आयज पयर जर्मनीचो एम्बेसेडर येवन हांगा ताणें एक च्या घेतलो आनी च्याचे ताणें डिजिटली पयशे दिले. हे जग जाहीर जगमान्य आमची सिस्टम जाल्या. पूण ती खंय तरी 4 वर्सां पयलीं चिदंबरमान फकाणां गेल्ली त्या सिस्टमीची. म्हणजे हाजी इंटेन्शन काँग्रेसीचें बरें नासता सदांच. इफ इंटेन्शन्स आर गूड यू कॅन अचीव द रिजल्ट्स. आनी भारतीय जनता पक्षाचे आमचे जे मुख्यमंत्री जाल्या ते सदांच सामान्य मनशाचें दुख्ख समजुपाचे अशे मुख्यमंत्री आशिल्ले. आनी म्हणून ह्यो सगळ्यो स्किमी बिमी आयल्या. पयशे तांचे, पयशे जनतेचेच, म्हणून जनते कडेन पावोवपाक खंय तरी दानत लागता, खंय तरी एक सेन्सिटिविटी लागता. ती सेन्सिटिविटी भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरां मदीं आसा म्हणून ह्यो स्किमी सक्सेसफूल जाता. नाल्यार काँग्रेसीन इतलीं वर्सां राज्य केलीं. तांणी खंयची लाडली लक्ष्मी 1 लाख खंय दिले, तांणी खंय गृह आदाराक 1,500 दिलो. पूण काँग्रेस म्हणटा की ह्यो सगळ्यो आमच्यो स्किमी आमी त्यो वेगळी वेगळी नांवां दिलीं नाशिल्लीं, आमी लोकां म्हऱ्याक स्ट्रेट अवे पयशे पावयताले. बीजेपीन आयले, बीजेपीन फक्त ती नांवां दिलीं आनी ते पयशे पावयता. ना पळय काँग्रेसीन केन्ना पयशे पावोवपाचे घडलेंच ना काँग्रेसीच्या राज्यान. काँग्रेसीच्या राज्यान फक्त आपले लिडराचे कशी बॉल्सां भरतले इतलेंच पळयलें. आनी दिल्लीक कशे ते सोनिया गांधी आनी राजीव गांधी राहुल गांधी तांचे कडेन कशे पयशे पावता इतलेंच पळयलें. ताजे पलीकडे काँग्रेसीन ह्या राज्या कडेन केन्ना पळोवंकूच ना. नाल्यार डबल इंजीन सरकार जे आमी प्राऊडली सांगता, नरेंद्र मोदीजी सेंटराक हांगा दोतोर प्रमोद सावंत, तेन्नाय मनमोहन सिंग आशिल्लो हांगा काँग्रेसी सरकार आशिल्लें, तेंय डबल इंजीन आशिल्लें. पूण एक पूल जालो ना, एक हायवे जाली ना, एक हॉस्पिटल जालें ना, एक एअरपोर्ट जालो ना. हें दुर्दैव आमचें. म्हणजे 10 वर्सां जे केंद्रांत सरकार आशिल्लें तेन्ना 10 वर्सां हांगाय सरकार आशिल्लें, पूण एकूय प्रोजेक्ट गोंयांक दिलो ना.
गोयची फक्त जनतेची फसवणूक करप. किती कारण आसात ती ज्याच्या खातीर तुमकां दिसता की काँग्रेसीन तुमी कांय केलें ना म्हणटात? म्हणजे आज जे हायवे आसात किंवा जे पूल आसात तुमी म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी जावं ते मनोहरभाई पर्रीकरान किंवा नरेंद्र मोदीन गोंयांक हाडले, काँग्रेसीन तुमी म्हणटात कांयच केलें ना इन देर 10 years टर्म. बट वॉट आर द रिजन्स डू यू थिंक? तुमी ऑलरेडी मेन्शन केलीच रिजन, बेसिक रिजन इज इंटेन्शन. कोणी जर खंयचोय जर बरो मनीस जर बरें इंटेन्शन घेवन फुडें सरता जाल्यार अचीव करपाचे, साध्य करपाचे भरपूर मार्ग आसता. ताका मदतूय बरे लोक करपाक तयार जाता. हांगा जेन्ना इंटेन्शनूच आसता की खंय तरी पयशे खावपाचे, तेन्ना मागीर तो जुवारी ब्रिज 4 म्हयन्यांक बांदून जाता. म्हाका याद जाता आमी तें इनॉग्रेशन पसून केल्लें, फॉल्स इनॉग्रेशन 4 म्हयने जातकीर. थंय ताची सादी पार्टी पसून नाशिल्ली, नाजाल्यार खंय तरी अशे वेस्टफूल प्रोजेक्ट्स येता. म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्ष जो आसा हो सदांच लोकां खातीर वावुरता. लोकांच्यो गरजो ओळखून त्या गरजांचेर मार्ग काडपाक वावुरता. आनी म्हणून आमी लोकां कडेन पावत आसता, लोकूय आमकां ताजी साथ दिता. आमी इलेक्शनां जिखत आयल्या. कित्याक जिखता? आमी पयलीं ZP इलेक्शनां जिखले, आमी असेंब्लीची इलेक्शनां जिखले, आमी पंचायतीची इलेक्शनां जिखले. ही सगळी पॉसिबल जाता कित्याक लोकांचो विश्वास भारतीय जनता पक्षाचेर आसा, भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांचेर आसा. माननीय पंतप्रधान मोदी धरा तुमी, हांगा प्रमोद सावंत धरा तुमी, सगळे लिडरांचेर लोकांचो जो विश्वास आसा त्या विश्वासाचेरच आमी फुडें चल्ल्या. आमच्याच ह्या गोंयच्या राजकारण कार्यावळीक हांवें एक नेत्या कडेन इंटरव्यू घेता आसतना ताका विचारलें की BJP तर कंटिन्युअसली म्हणजे देर इज कन्सिस्टन्सी. तुमी जिखत आयल्या, तुमी सरकार करत आयल्या, 2017 मागीर कितें जावं पूण तुमी सरकार केलें. पूण तांचो आरोप आशिल्लो की तुमी विनींग कॅपेबिलिटी पळयतात. जे कोण काँग्रेसी कडेन लिडर्स आशिल्ले ते तुमी फोडले, जे कोण इंडिपेंडंट जावं तो मागीर सुदीन ढवळीकरा सारको मनीस किंवा विश्वजीत राणे सारको मनीसांचो एक स्ट्रॉंग होल्ड आसा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर, जावं तो आतां दिगंबर कामत मडगांव, तांकां तुमी ओडून घेतात, ते जिखतात. ते काँग्रेसीकय आसल्यार जिखपाचे, आतां BJPक आसल्यार जिखतात. तातूंत भितर BJPचो असो वेगळो कांय रोल ना. ना ना फायनली कशें आसा, त्या लिडराची तांकांय BJPचेर श्रद्धा आसा, तांकांय BJPचेर विश्वास आसा, म्हणून ते हांगा येता न्ही. नाजाल्यार ते काँग्रेसीकच रावतले आशिल्ले. काँग्रेसीचे स्वताचे लिडराचेर विश्वास ना. मागीर तांचो लिडर शेहजादा मदीं नाच जाता इलेक्शनाचे इतले गरमी चालू आसतना. शेहजादा कोण तोय म्हाका दिसता मातशें तुमी क्लियर केल्लें बरें, कारण खुबशे शेहजादा आसात म्हणटाले लोक मागीर. शेहजादा पप्पू हो लोकांक सर्वमान्य आसा, सगळ्यांक सर्वश्रुत आसा तो. सो तातूंत कांय वेगळें सांगपाचें ना. पूण जेन्ना इलेक्शन येता, जेन्ना इलेक्शनाची गरमी वाडटा, तेन्ना हो नाच जाता. पूण तो तर भारत जोडो यात्रा केली, आतां न्याय यात्रा म्हूण केली, ते ऑल ओव्हर इंडिया भोंवले. चप्पल नासतना सुद्दां ताणें भोंवले, ते आमी आपूण सामकें ताणें जगजाहीर अशी एक हें केल्या. म्हणजे तुमकां दिसना की ही स्टील कनेक्टेड टू द पीपल? तुमी अशें म्हणटात की तो सुटयेक वता, तें मातशें लूज कनेक्शन आशिल्लें. म्हाका दिसता ते जे पळय ताणें यात्रा काडल्यो तातूंत जर लोकांचो पार्टिसिपेशन जर आमी पळयत आनी ते यात्रेच्या सपोर्ट टिमीचे जर फीडबॅक पळयत जाल्यार तुमकां खबर आसतली ते कनेक्शन न्ही, ते लूज कनेक्शन आशिल्लें. ते कनेक्शनूच जावना, खंय तरी ती वायर तुटिल्ली. ताज्यो ज्यो स्पिचीस जर आमी पळयल्यो तातूंत काय म्हणजे पयलीं म्हणजे ताचे हांगा वयर आनी तोंडाक कनेक्शनूच नाशिल्लें. तुम्ही म्हणटा की लोकां कडेन पयलीं कनेक्ट जातले, आपल्याली एक खंय तरी कनेक्शन पयलीं सारकें आसपाक. एक्झॅक्टली. एक म्हणजे क्लॅरिटी ऑफ थॉट आसपाक जाय. तोच जर नासत जाल्यार मागीर ताजे फुडें पलीकडे जे इम्प्लिमेंटेशनाक येता ते जावचेच ना. आतां मेन गजाल आसा ती आमच्या लोकसभेच्या इलेक्शनाची, कारण आमी आतां ग्रासरूट लेवलाचेर जे कितें पॉलिटिक्स चल्ला किंवा जे कितें XYZ फॅक्टर्स आसा ते उलयले. आतां लोकसभेचें जेन्ना इलेक्शन येता, आमी स्वता एक गोवा टॉक्स म्हणून आमी एपिसोड करतात, आमचो एक प्रोग्राम आसा. आमी खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवले. लोकांचें अशें म्हणणें आसा की श्रीपाद नायक फाटले 5 टर्म जाले निवडून येता, ह्या फावटी आमकां चेंज जाय. तुमकां दिसना की खंय तरी एक नवो फेस BJPन नॉर्थ गोवाक दिवपाक जाय आशिल्लो? BJP has chosen extremely good combination for Goa. म्हणजे एका वटेन भंडारी समाजाचो श्रीपाद नायक इज एक्सपिरियन्स्ड लिडर आणि दुसरे वटेन एक नारी शक्ती, शी इज फ्रेश विथ आयडियाज. दोनूय कॉम्बिनेशनां गोंयांक दिल्या. इट्स एक्स्ट्रीमली गुड कॉम्बिनेशन. माननीय पंतप्रधान मोदीचे म्हाका दिसता एक बरें विजन आसा गोंया खातीर आनी ताका लागून एक एक्सपिरियन्स विथ फ्रेशनस दोनूय आमकां दिल्या. सी एवरीथिंग कॅनॉट बी जस्ट फ्रेश. आणि श्रीपाद भाऊ हे अशें व्यक्तिमत्व आसा
एक साधे बोळे व्यक्तिमत्व 25 वर्सां आणि कित्येक वर्सां मिनिस्टर रावन बसून तो प्रत्येक कार्यकर्त्या कडेन मिसळटा प्रत्येक कार्यकर्त्याक ताजे कडेन एक्सेस आसा आनी म्हाका दिसता हें सगळें जर आमी पळयत जाल्यार श्रीपाद भाऊ इज अ रायट चॉयस फॉर नॉर्थ गोवा. खंय तरी एक असो बोवाळ येता की मनोज परब जो RGPचो उमेदवार आसा आमी मागीर BJPची बी टीम काँग्रेसीची ए टीम काय बी टीम ते आमी मागीर उलोवया. खंय तरी एक असो बोवाळ चल्ला की ह्या फाटी मनोज परब श्रीपाद नायकाले भरपूर वोट खातलो आणि हाजो फायदो काँग्रेसीक जातलो. तुमी कितें हाजेर मातशें कितें सिरियसनेस तुमी हाजेर कितें घेवन विचार केला? उत्तर गोंयांक एज अ कन्व्हेनर भोंवत आसा. हय मिटींग पीपल टेकिंग फीडबॅक्स आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं आसता. म्हाका दिसता मनोज परब म्हणलें काय तुकाराम परब म्हणलें? हांवें मनोज परबच म्हणला तुमकां तुकारामूय ताचें नांव हांव ताका तुकाराम म्हणून वळखता. म्हाका दिसता तें ऑफिशियल नाव आसा. मे बी तुकाराम परब. he has no chances basically. He is like an aberration in the political system. So म्हाका दिसता it is Shripad Naik's walk through with people's support. दुसरें आमी सावथाचें उलोवया. सावथाक उलयता आसतना एक असो बोवाळ आसा पल्लवी धेंपो इज कमिंग फ्रॉम रीच फॅमिली. तिजो आतां जरी लोकां कडेन कनेक्ट आसा तरी पयलींच्यान तिजो कनेक्ट नाशिल्लो म्हणजे शी बिलोंग्स टू अ व्हेरी वेल नोन फॅमिली. आनीक लोक दुसरे म्हणजे तिचे म्हऱ्याक वचपाक कुस्तार करतले कारण कितें आसता जेन्ना एक मनीस आपल्याक कनेक्टेड आसता जो कोण आमचे भितरलोच निवडून येता तेन्ना ताजे म्हऱ्याक वचप ताजे कडेन उलोवप सोंपें जाता. पूण तिचे म्हऱ्याक आमी कशें वतले हो एक प्रश्न दक्षिणेच्या लोकांक आसा. आनी दुसरें म्हणजे सावथ गोवा इज ऑलवेज अ वीक पॉयंट ऑफ BJP. आमी 2019 पळयला खुबश्या वेळाय आमी पळयला. तुमी हांव ताजेर येता मागीर पूण तुमकां दिसना की ह्यो खूब चॅलेंजीस आसा ह्यो चॅलेंजीस तुमी कशे तरेन विनिंग ऑपॉर्च्युनिटी कन्वर्ट करपाक पळयता? आय थिंक शी इज अ गुड कॅन्डिडेट बिकॉज आय टेल यू वन थिंग धेंपो फॅमिली is in the field of education and is in the field of charities for a very long time. म्हणजे ते काल 10 वर्सां पयलीं or 20 वर्सां पयलीं जावना. जवळ जवळ म्हाका दिसता 3 काय 4 जनरेशनां ही लोकांच्या सेवे खातीर वावरत आसा. आय एम एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ धेंपे कॉलेज. हांवूय बी धेंपे कॉलेजीन शिकलां हांगा मिरामार आसतना. आनी म्हाका दिसता गोंयच्या खुबशे जर आमी पळयत जाल्यार धेंपे फॅमिली हेज टच देयर लायफ समवेर ऑर द अदर. आनी हें जें कित्याक साध्य जाता की धेंपे फॅमिलीन ती दानत आसा ती लोकां खातीर काम करपाची एक तळमळ आसा. नाजाल्यार खंय तरी ते आपलेच खंय तरी ट्रस्ट करतले आशिल्ले आपल्याच कंपनीक आपल्याच लोकांक कितें तरी दितले आशिल्ले आनी गुटलायतले आशिल्ले. तशें करनासतना ताणें कितलींशींच एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स ओपन केलीं गरीब भुरग्यांक शिक्षणाक प्रोत्साहीत केले. कितलेशेच म्हाका दिसता आमची जनरेशनां ह्या कॉलेजींनी ह्या शिक्षण संस्थांनी शिकून आयज व्हडली जाल्या. आनी म्हाका दिसता तांचो वांटो गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांत आनी बाकीच्या चॅरिटेबल कामांक खूब आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता शी इज अ गुड कॅन्डिडेट. शी इज अ सेन्सिटीव कॅन्डिडेट आनी शी वील डू गुड वर्क इन सावथ गोवा. तुम्ही जशें म्हणलें की तांचो सोशल सर्विसां सेक्टरांक भरपूर वांटो आसा. म्हणजे एक आमी सोशल सर्वीस म्हणून जेन्ना पळयतात तेन्नाय आमी खूब विचार करतात तें म्हत्वाचें आनी तुमी बरी गजाल म्हणली. पूण तुमकां दिसना की सोशल सर्वीस इज समथींग अ डिफरंट स्टोरी आनी जेन्ना पॉलिटिक्साक त्यो कनेक्ट करतात तेन्ना हो मॅटर जायना कित्याक खुबशे लोक अशे आसतात जांकां तांचो फायदोय पावलो नासले कडेन आसता. सो तुमकां दिसना की हें एक मातशें कितें तरी वेगळें गणीत हांगा जावपाक शकता? ना डेफिनेटली कशें आसता एकदां ज्या मनशाची सोशल सेक्टरांक तळमळ आसता तो मनीस कॅन एंटर पॉलिटिक्स इन अ व्हेरी सक्सेसफूल वे बिकॉज ही ऑलरेडी नोज वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. आपूण खंय काम करपाक शकता हें ताका जाणीव आसता जाण आसता ताका आनी ती जाण घेवन तो फुडें आनीक बरें काम करपाक शकता विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट. सो दॅट इज हाव आय सी इट. म्हणजे जस्ट पॉलिटिक्सान कोणूय असो नवखो येवन जस्ट सक्सेसफूल जातलो हाची गॅरंटी नासता. पूण खंय तरी जर सोशल सेक्टरांक कनेक्टेड जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता हीज हर स्टोरी ऑफ बींग सक्सेसफूल इज मच हायर. सिद्धार्थ बाब तुमी आतांचे लिडर न्ही तुमी भारतीय जनता पार्टीचे खूब पयलींचे कार्यकर्ते. तुमी भाई बरोबरय काम केलां तुमी पणजेचे आमदार म्हणून काम केलां. अशें आसतना जेन्ना आमी आज दक्षिण गोंयाक पल्लवी धेंपो पळयतात पयलीं एक जेन्ना तिजें नांव जेन्ना मुखार काडलें तेन्नाच पयलीं बोवाळ जालो की एक तर नरेंद्र भाई सावयकर हांकां तिकेट मेळपाक जाय नाल्यार कोण तरी पक्षांतलो लायक दामू नायक ऑर इट कॅन बी चंद्रकांत बाबू कवळेकार हांकां तिकेट मेळपाक जाय कारण हांचो एक कनेक्ट कार्यकर्त्या कडेन आसा. भारतीय जनता पक्षाक ते वावुरल्यात कोण तरी एक इम्पोर्टंट कॅन्डिडेट हाडून ताका घालप ही बरी गजाल न्ही. आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसात ते बेजारतले जे कोण लिडर्स आसात ते बेजारतले. आतां हांवें हो प्रश्न खुबश्या जाणांक केला हू हॅव वर्क फॉर भारतीय जनता पार्टी आनी तुमी एक ग्रासरूट लेवल लिडर जाल्ले कारणान एक कार्यकर्ते जाल्ले कारणान हांव तुमकां परत करता. म्हाका सद्याक हातूंत भितर रियलिटी जाय. म्हाका कितें तें एक ऑप्टिमिस्टीक हें नाका कारण
तुमी हो फॅक्टर कशे तरेन पळयता? तुमकां दिसना की खंय तरी तुमचे कार्यकर्ते एक खंय तरी तांकां काळजाक एक भितरल्यान दिसता आसतलें की बाबा ना आपलो कोण तरी लिडर जाच्या खातीर आपणें काम केलां किंवा जेणे पार्टी खातीर पयलींच्यान काम केलां तो आज दक्षिण गोंयाक आसपा जाय आशिल्लो? ना डेफिनेटली कशें आसा की आमी जे तशेंच पळयताले खंय तरी कार्यकर्ताच एक कॅन्डिडेट जातलो म्हणून. जसो श्रीपाद भाऊ उत्तरेक आशिल्लो तोय आमच्या मदीं सगळो मिळून मिसळून काम करपी कित्येक ही इज अ फाउंडर ऑफ अवर पार्टी इन गोवा. तसो कार्यकर्तो सावथक आसतलो म्हणून. तशें नरेन भाईचें नांव आशिल्लें, कामूभाई आशिल्लो, बाबू कवळेकर बाब आशिल्लो, अशें विविध नांवां वयर येतालीं. पूण म्हाका दिसता आवर लिडरशीप एज थॉट इन अ डिफरंट वे. खंय तरी जे 33% रिजर्वेशन जे आमी इम्प्लिमेंट ऑफिशियली करतले फुडल्या हाका ते आतांच कित्याक करचें न्ही असो एक विचार प्रवाह आशिल्लो. आनी त्या विचार प्रवाहान प्रत्येक स्टेटीन तांणी दितना तशेंच एक 33% 40% सीट्स तांणी नारी शक्तीक दिल्या. गोंय कांय अपवाद जायना. सो म्हाका दिसता एक साऊथ गोवा सीट हॅज गॉन फॉर अ नारी शक्ती. तांणी नारी शक्तीक प्रमोट करपाक केला. पण हाजो अर्थ हे जायना की जे कॅन्डिडेट्स वर इन द रेस आर लेस बेटर ऑर नॉट, दे आर इक्वली गूड. म्हणजे भारतीय जनता पक्षा कडेन जे कॅन्डिडेट आशिल्ले ऑर जे लिडर्स आशिल्ले दे हॅव ऑल्सो वर्क व्हेरी हार्ड आनी ते कित्येक वर्सां साकून आसा. दे हॅव गॉट कनेक्ट एवरीथींग. आनी तुमी जर वेगळेपण पळयत जाल्यार जो लिडर हूज नेम्स वर क्रॉपिंग अप ते सगळे जाण आज त्याच नेटान ह्या कामाक गुंतून आसा. म्हणजे कोणूच फाटी सरू ना. हे भारतीय जनता पक्षाचे वेगळेपण. आमी सदांच राष्ट्र प्रथम पळयता, मागीर लास्ट स्वताक पळयता. हे भारतीय जनता पक्षाचे वेगळेपण. आणि त्याच धर्तीचेर आमचे प्रत्येक लिडर ह्या कामाक जुटल्या. विरुद्ध तुम्ही काँग्रेसच्या पळया, म्हणजे ज्यांची नांवां येतालीं ते आज सडनली गायब जाल्या. म्हणजे दॅट इज दर सेल्फिशनेस. पूण काँग्रेसीचे लिडर्स तर म्हणटात, हांवें हालींच एक सुनील कवठणकर जे वायस प्रेसिडेंट आसात गोंय प्रदेश समितीचे तांचो इंटरव्यू घेतलो. ते म्हणटात की एवरी वन इज देर. जरी आमी भायर ना आमी सगळे ग्रासरूट लेवलाचेर लिडर आशिल्ले तितलेंय काम करतात. ग्रावंड लेवलाचेर आमचें कंट्रिब्युशन आसा. वी आर कनेक्टिंग टू कार्यकर्तास. सो तुमकां दिसना की ते आपले पद्दतीन काम करतात जशें तुमी भारतीय जनता पार्टी अशें आपले पद्दतीन करता? न्ही तेच न्ही, तांचे ते सायलंटली काम ते आयकूंकूच येना. ते इतले सायलंटली काम करता ते कामच जायना. काम करप फिल्डाचेर आनी ना आमी करता आमचे कनेक्ट आसा म्हणप वेगळें. फिल्डाचेर स्वता ग्रावंड लेवलाचेर उतरून जर काम करत जाल्यार ताका कळटलें. आनी दुसरें म्हणजे काँग्रेसी कडेन कार्यकर्तेच उरूना. ते कार्यकर्त्यां मदीं आनी खंय वतले? पूण काँग्रेसी कडेन तर खूब कार्यकर्ते दिश्टी पडटात जे कोण नाशिल्ले आशिल्ले ते सगळे कार्यकर्ते. तुम्ही टायम्स ऑफ इंडियाचे जर पयर कालचो जर लेख वाचत फ्रंट पेज लोअर हाफ जाल्यार ताजेर इट इज क्लियरली मेन्शन चिमला साकून दर दिसा काँग्रेस 2 बसी व्हरता. म्हणजे हो तुमी कितें म्हणपाक सोदता? हे म्हणजे कितें प्रूव करपाक सोदता? चिमला साकून म्हणजे म्हाका कळ्ळें पूण जे व्ह्युअर्स आसा तांकां दिसता म्हाका तुमी मातशें बरे तरेन समजायलें बरें. तुमी एक्झॅक्टली कितें सांगपाक? खंय तरी गर्दी जाली हे दाखोवन दिवप हे तांचो धंदो जाला. दर म्हणजे टायम्स ऑफ इंडियान रिपोर्ट हाडला ताजेर. पूण बीजेपी बशी भरून वचना. बीजेपीच्यो बसी भरता पळय. आमच्या सभेक पयर नरेंद्र मोदींच्या सभेक जवळ जवळ म्हाका दिसता 50,000+ लोक आयिल्ले. स्वखुशीन आयिल्ले, नरेंद्र मोदींच्या प्रेमान आयिल्ले. आनी आमचो खंयचोच कॅन्डिडेट बसी घेवन भोंवना. हांव एक तुमकां सावथाचेर एक लास्ट क्वेश्चन विचारता, मागीर आमी स्टेट विशयाचेर येवया. साउथ इज ऑलवेज अ चॅलेंजींग टास्क फॉर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी. पल्लवी धेंपो जरी तांचें खूब योगदान आसा प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या सेक्टरांनी, तरी सुद्दां एक चॅलेंजींग फॅक्टर म्हणटा तो साउथ. आनी तातूंत भितर आमी मायनॉरिटीज धरया आनी खास करून आमी साश्ट धरया सालसेत. 2019 आमकां कितें जालें तें खबर आसा. नरेंद्रभाई सावयकर ही वॉज अ स्ट्रॉंग लिडर, ही वॉज सिटींग MP, ही लॉस्ट अगेन्स्ट फ्रांसिस्को सार्दिना. ह्या फाटी ते एंगल्स कशे कितें आसात आनी विनेबिलिटी फॅक्टर कसो कितें आसा? आमी वी हॅव आयडेंटिफायड ऑल द एरियाज वेर वी वर आमी थोडेशे फाटी पडिल्ले गेल्या फावटी. आनी त्या प्रत्येक एरियांक आमचें काम चालू आसा. म्हणजे यू वील बी सरप्रायज्ड विथ ऑन 4 जुनाक when our candidate wins from south how much you will get from Sashti. कितें आसा साश्टीक लीड मेळटा म्हणटा ह्या फाटी बीजेपी? लीड मेळची ना, बट वी विल बी क्वायट इक्वली प्लेस्ड. पूण कितें आसा तो एक फिगर तुमच्या तकलेक? प्रत्येक जण आपले वेगळे वेगळे फिगर्स मांडटा. कोण म्हणटा 60,000, कोण म्हणटा 70,000. मुख्यमंत्र्यान आमकां टार्गेट दिला 60,000चे. आनी आय फील इट इज अचिवेबल. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट आनी वी आर कॉन्फिडंटली वॉकिंग टुवर्ड्स इट अँड वी विल अचीव इट. म्हाका पूर्ण खात्री आसा वी विल रीच दॅट टार्गेट.
सो ते आमकां 4 जुनाक कळटलेंच. ताजे पयलीं म्हाका दिसता आमी काही गजाली ज्यो आमचे स्टेट इश्यूज आसात ताजेर उलयले बरें, आनी खास करून स्मार्ट सिटी. हांव स्मार्ट सिटीचो विशय पयले फाटी घेता, पयले तातूंत भितर घेता, कारण वी आर करंटली हियर इन स्मार्ट सिटी, वी आर एट मिरामार. दुसरें म्हणजे तुमी पणजेचे आदले आमदार, तुमी जरी BJPचे आदले आमदार जाले तरी सुद्दां ही स्मार्ट सिटी आज कशे परिस्थितीक आसा ते लोक पळयतात. आज फाटी बोवाळ जालो की आजय एक बातमी आयल्या की कितें तरी एक मुर्ती बिर्ती मेळ्ळ्यात म्हणून, बट दॅट वी वील कीप इट असायड. हय, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी, ताजेर आमी मागीर उलोवया. पूण स्मार्ट सिटीक पयर पावस आयलो अकस्मात, सगळें बुडलें. मुखार लोक म्हणटा की मे म्हयनो म्हणल्यार कशेंच कंप्लीट जावचें ना. टुडे थिंग्स आर टोटली गेटिंग कॉलेप्स्ड आनी दुसरें म्हणजे मॅस जाल्लें आसा. सो हाव डू यू सी दीस फॅक्टर? आनी पणजेकार हें डबल इंजीन सरकार म्हणटा आसतना लोकसभेच्या इलेक्शनाक हातूंत कितें कनेक्टेड आसतलें काय ना? ना डेफिनेटली स्मार्ट सिटीची जी कामां घेतल्या देवर मच निडेड वर्क्स. म्हणजे हांव आसतना ती प्लॅन जाल्ली. आनी मेन म्हणजे जी सिवरेज, आमी 3 गोश्टीचेर कॉन्सन्ट्रेट केल्ले. पणजेची लायट, पणजेचें उदक आनी पणजेची सिवरेज सिस्टम. पणजेची लायट आमी खुबशे प्रमाणात आमी पयलींच अंडरग्रावंड आशिल्ली आनी उरिल्ली आमी सगळीं सबस्टेशनां चेंज केली. तुमी जळा मळार पळयता आसतलें, स्मार्ट सबस्टेशन हाडून सगळीं सबस्टेशनां लिंक करून. पणजे पावर फेलियर इज द लिस्ट इन गोवा. रेअरली पावर फेल्स. म्हणजे दिसाक म्हाका दिसता एकदां वचून पावर फेल जायना, केन्नाय 2-3 दिसांनी एकदां बी जाता आनी जप करून पावर येता. कित्याक काय म्हणजे एवरीथींग इज कनेक्टेड, लूप्ड, आनी ते सगळे एकामेकाचे म्हणजे एक वचून फेल जाल्यार ते दुसरे कडल्यान ताका पावर येवन ती एरिया रिज्यूम जाता. अशें एक सिस्टम पणजेक आमी डेव्हलप केल्या. सो पणजे इज अ फेल सेफ एज फार एज पावर इज कन्सर्न. दुसरें आमी जर उदक घेतलें जाल्यार ओपा आमी आनी एक खुबशे बंधारे बांदले. मनोहरबाईन थंय 24 बंधाऱ्याचें काम चालू केल्लें. हांव आसतना ते 5 मिटरचो मेन बंधारो ओपा थंय बांदलो, जाका लागून पणजेक इवन मे म्हयन्याक आतां कांयच प्रॉब्लम ना. इन शॉर्ट भिवपाची गरज ना. मे म्हयन्याक पसून जी ओपा नदी हाडटाली ती 24 धरणां मनोहर पर्रीकरान बांदून ती भरपूर उदक थंय स्टोर केल्लें. आतां आनी एक 5 मिटरचो बंधारो जावन थंय एडिक्वेट उदक आसता. आमी वॉटर कॅपॅसिटी ट्रिटमेंट प्लांट वाडयले. म्हणजे 27 MLD आमी एक नवो प्लांट थंय बसयलो. तो म्हाका दिसता हांव आशिल्लो तेन्नाच कार्यान्वीत जाल्लो. सो आज पणजेची उदकाची परिस्थिती खूब बरी आसा. आमकां 2 वेळ कॉन्स्टंट आमकां उदक मेळटा. उरिल्लें आमचें सिवेजीचें काम. म्हणजे सिवेजीचें काम, सिवेज पणजे कॅपिटल सिटी जाल्ल्यान 1964 ही सिवेजीचें काम चालू केल्लें. 67 पर्यंत पणजेची सिवेजीचो नेटवर्क जाल्लो आनी 67 टू आतां पर्यंत हो सिवेज प्लांट चालूच आसा. सिवेज नेटवर्क फूल. मनोहरबाईन प्लांट चेंज केलो आनी प्लांट एक अध्यायवत बरो चलपी प्लांट हाडून बसयलो. तो अजून बेस्ट चलता. पूण खंय तरी जो नेटवर्क आसा सिवेज कलेक्ट करपाचो आनी प्लांटा पर्यंत व्हरपाचो, थंय ती 67 बसयल्ली पायपां थोडी मेल्ट जाली. मेल्ट म्हणजे ती वचून वचून उदक फक्त बुराक उरिल्लें तें. आनी थंय अत्यंत म्हणजे गरज आसा की ती सगळी रिप्लेस करपाची. आतां न्यू टेक्नॉलॉजी आतां आमी घालता ती प्लास्टीक पायप, HDPE पायप्स which is having life of almost 100 years. आनी हें काम आमी घेवपाकच जाय. म्हणजे आयज नाल्यार फाल्यां तें आमगे घेवपाक जाय, नाल्यार अवर सिवेज सिस्टम वील कॉलॅप्स. पूण लोक म्हणटा की ही मातशी कामां सगळी बेगीन जावपाक जाय आशिल्ली. आज लोकांक मातशे त्रास काडचे पडटा. दुसरें म्हणजे स्मार्ट सिटीचें मातशें ब्युटिफिकेशनाचें काम जावपाक जाय आशिल्लें. ब्युटिफिकेशन खंय दिसना वेल्यान सिटी इज इन मॅस. तुमकां दिसना की तुमी हे पणजेकारांक मातशे विशय जशे आज तुमी थ्रू इंटरव्यू सांगतात ते मातशे पूर्ण मान्य करता की पणजेकारांक त्रास जाल्या. हांवूय पणजेकार, हांवूय पणजेच रावतां. पणजेच म्हजो सगळो दीस म्हजो पणजेच वता. सो त्रास हे म्हाकाय जाल्या. अशें न्ही की त्रास कोणाक जावना, हांव म्हणपाक शकना. पूण म्हाका दिसता आमी थोडेशे त्रास काडचे पडटले. म्हजी कळकळीची मना काळजांतल्यान विनंती आसा की 31 तारीख पर्यंत हें अंडरग्रावंड जें काम आसा तें तरी कंप्लीट जातलें. आय एम शुअर की गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आर वर्किंग ऑन इट. हे त्रास कमी जावपाक जाताले थोडेशे. आमी जर मातशें जर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा मदीं कोऑर्डिनेशन जर मातशें बरें जाल्लें जाल्यार त्रास कमी जातले आशिल्ले. कोणाक तुमी ब्लेम करतात हेजें कोऑर्डिनेशन जें चुकलें? तुमकां ब्लेम करून कारण आमी आज मिस्टर रॉड्रिक्साक पळयतात एका वटेच्यान, हू इज अ CEO ऑफ स्मार्ट सिटी, दुसरे वटेच्यान MLA, तिसरे वटेच्यान मेयर आनी तुमचें गव्हर्मेंट वीच इन्क्लुड्स ऑल्सो CM. तुमकां दिसना की हें कोऑर्डिनेशन पयलीं खंय तरी मेन चुकलें, ताचे खातीर हें सगळें हाल्लें? आतां ते फाटल्यान वचून पोस्टमॉर्टम करून ते इट इज अ मॅटर ऑफ ओन्ली रिसर्च. आमकां हाजे फुडें हें कंप्लीट जाल्लें जाय. 31 तारीख पर्यंत जो संजितान कमिटमेंट दिला तो आय फील ही वील हॉनर इट, ही शूड हॉनर इट. आनी गव्हर्मेंट ऑल्सो हॅज गिवन हिम द टास्क. सो आय थिंक वी शूड बी आउट ऑफ द सबटेरेनियन वर्क. म्हणजे जे जमनीपोना काम आसा
तें काम 31 तारीख पर्यंत जावपाक जाय. जमनीपणां काम म्हणटा आसतना हांवें तशें पयलीं उल्लेख केल्लो. म्हाका खबर आसा जरी हें लिंक्ड ना ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर किंवा खंयच्याच गव्हर्मेंटाच्या खातीर, पूण ज्यो मुर्ती मेळ्ळ्यो किंवा अजुनूय ज्यो मुर्ती मेळपाच्यो आसा अशें म्हणटा की खूब मुर्ती उरल्यात. आतां हाजेर कशें कितें मुखार? ना तें म्हाका दिसता इट इज अ मॅटर ऑफ आर्किओलॉजिस्ट टू रिप्लाय. yeah, पूण काल पयर एक मुर्ती मेळिल्ली, ताज्या पयलीं आमी जे इफीचे वेळार जे काम घेतलें 2004 तेन्नाय खुबशे आर्टिफॅक्ट्स मेळिल्ले. मागीर पणजे इज अ हिस्टॉरिकल सिटी. आय थिंक इन ऑल हिस्टॉरिकल सिटीज दीस वील कीप ऑन हॅपनिंग. मागीर तूं घर बसून जर बांदतना जर खणलें जाल्यार थंय बसून कितें तरी मेळपाचे चान्सीस आसा. बरोबर. सो आय थिंक इट इज अप टू अस टू प्रिजर्व इट प्रॉपरली, हँड इट ओवर टू द गव्हर्मेंट वेन एवर वी फायंड सच थिंग्स. कितें आमकां जर आमचे पुरातन काळांतलें कितें मेळत जाल्यार आमी ते सरकारा कडेन सुपूर्द करपाक जाय. सरकार ताजेर आयज निलेश फळदेसाय डायरेक्टर आर्कायव्स बरो स्टेटमेंट आयला की दे वॉन्ट टू डू कार्बन डेटिंग. तशेंच 2 स्टॅच्यूज शिरदना आसा, सो दे वॉन्ट टू लिंक इट. सो इट इज नायस दॅट गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आर also coming out voluntarily to be a part of this finds. So I think it's a two-way process. एकदा मेळ्ळी की आमी ते बरे एजन्सी कडेन सुपूर्द करपाक जाय, and it should be preserved for posterity. लास्ट क्वेश्चन, जसो आमी सदांच एक कॅज्युअल प्रश्न म्हणटात, वॉट अबाउट सिद्धार्थ कुंकळकर आफ्टर दीस इलेक्शन, आणि वॉट अबाउट सिद्धार्थ कुंकळकर इन अपकमिंग विधानसभा इलेक्शन इन 2027? कारण हो प्रश्न म्हाका दिसता सगळ्यांक कळपाची गरज आसा हाचें उत्तर. कारण पणजे तुमी ज्या पद्दतीन वावुरल्यात, ज्या पद्दतीन पक्षा खातीर वावुरल्यात, गेल्ल्या इलेक्शनाक सिद्धार्थ कुंकळकरान फक्त पक्षाचें भितरलें जें काम आसा केलें, कंटेस्ट केलें ना. पीपल वॉन्ट यू टू कंटेस्ट. खुबशे जाण लोक बोवाळी मारतात. सो वॉट अबाउट दीस सिच्युएशन? सिद्धार्थ कुंकळकर हो भारतीय जनता पक्षात बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता भिवपाची कांयच गरज ना. तुमकां सीएमान सगळ्यांक सांगला बी अशें भिवपाची गरज ना, तुमी सगळ्यांनी म्हणपाक जाय. म्हणजे हो पयलीं एक सीएमाचो स्टेटमेंट आसतलो, भिवपाची गरज ना. हांवें स्वता मिमिक्री करता आसतना खूब फावटी केला, पूण आजकाल सगळे बीजेपीचे लिडर म्हणटा भिवपाची गरज ना. सो म्हाका दिसता आतां एक पार्टीचो स्टेटमेंट जावन पडला. थ्री इडियटान एक तो स्टेटमेंट आसा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. म्हाका दिसता भिवपाची गरज ना ऑल्सो इज अ कामिंग स्टेटमेंट. सिमिलरली एवरीबडी फील्स दे आर कनेक्टेड टू सीएम, कनेक्टेड टू हिज सेन्सिटिविटीज through that statement. अच्छा, थँक्यू सो मच. तुम्ही आयले, तुम्ही उलयले, सगळे विशय बरे पद्दतीन मांडले म्हणून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि अशाच पद्दतीन गोंयचें राजकारण हांवें पयलींच म्हणिल्लें की कशे तरेन चाळवला हें तुमकां सगळ्यांक कळटा. चाळवला इतल्याच खातीर कारण 7 मे सामको लागीं पावता आनी वारें जेन्ना सामकें जेन्ना पळय वादळाक कन्वर्ट जाता तेन्ना सगळें वातावरण चाळवता. तशें हें वारें चाळवलां. पूण तो मतदार कितें विचार करता, तो मतदार कितें चिंतून मतदान करतलो? 7 मे 2024 ह्या दिसाक गोंय मतदान करता. 4 जुनाक रिजल्ट येतलो आनी तेन्नाच आमकां कळटलें सरकार कोणाचें आनी गोंयचे ते दोनूय खासदार कोण. पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत, ओनली ऑन RDX गोवा.